येवकार हांव जवाहर बर्वे. सर्वेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 5 राज्यांतल्यो विधानसभा वेंचणुको जाहीर. पयल्या टप्प्यांतलें मतदान 10 फेब्रुवारीक. गोंयांत 14 फेब्रुवारीक सुरू जातलें मतदान. मुखेल वेंचणूक आयोगाची घोशणा. पुराय संवसाराबरोबर गोंयांतय कोरोनाचें तिसरें ल्हार. दर्यादेग वाठारांत प्रोटोकॉलाच्यो तिस्त्यो वादड्यो. होलसेल नुस्तें व्यापाऱ्यांनी सोपो दिवपाक दिलो न्हयकार. म्हणटात सोपो घेवचे आदी दाखोवचें वळखपत्र. मडगांवचो वाद सुटून सुटना. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारतीय वेंचणूक आयोगान शेनवारा 5 राज्यांतल्या 690 विधानसभा मतदारसंघांनी 7 टप्प्यांनी जावपी विधानसभा वेंचणुकांच्यो तारखो जाहीर केल्यात. पयल्या टप्प्यांतलें मतदान 10 फेब्रुवारीक जातलें. गोंयांत 14 फेब्रुवारीक मतदान सुरू जातलें. 10 मार्चाक मतां मेजतले. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर ह्या राज्यांनी मतदान जातले. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर ह्या विधानसभाची मुजत वळीत 14 मे, 23 मार्च, 23 मार्च, 15 मार्च आणि 19 मार्चाक सोंपता. All to this press conference. As you are aware that the term of legislative assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh are due to expire in this year on March 15th, March 19th, March 23rd and again March 23rd and May 14th respectively. A total of 690 assembly constituencies will go poll this time. These includes 40 assembly constituencies in Goa, 60 assembly constituencies in Manipur, 117 ACs in Punjab, 17 ACs in Uttarakhand and 403 ACs in Uttar Pradesh. And the first date of the issue of notification will be 14th January 2022 and which will start from Uttar Pradesh. This is the first phase of Uttar Pradesh. The issue of notification is 14 January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January. Last date of withdrawal of candidature 27th January. And date of poll 10th February 2022. This is the first phase. Now let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in one phase, Uttarakhand in one phase, Goa in one phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January. And last date of withdrawal of candidature 31st January. And date of poll 14th February, that is Monday. Third phase, only Uttar Pradesh. That is issue of notification 25th January. Last date of nominations 1st February. Scrutiny of nominations 2nd February. Last date of withdrawal of candidature 4th February. And date of poll 20th February, that is Sunday. Uttar Pradesh fourth phase, issue of notification 27th January. Last date of nominations 3rd February. Scrutiny of nominations 4th February. Last date of withdrawal of candidature 7th February. And date of poll 23rd February. Uttar Pradesh 5th phase and first phase of Manipur. Manipur will be done in 2 phases. So on 5th phase, we will be having Uttar Pradesh 5th phase and Manipur first phase. Here the issue of notification is 1st February. Last date of notification, last nomination 8th February. Scrutiny of nominations 9th February. Last date of withdrawal of candidature 11th February. And date of poll will be 27th February 2022. Uttar Pradesh 6th phase
and Manipur second phase. Here the issue of notification will be 4th February 2022. Last date of nominations 11th February 2022. Scrutiny of nominations 14th February 2022. Last date of withdrawal of candidature 16th February and date of poll 3rd March, that is Thursday. That way Manipur also completed the 6th phase. Uttar Pradesh 7th phase. Issue of notifications 10th February. Last date of nominations 17th February. Scrutiny of nominations 18th February. Last date of withdrawal of candidature is 21st February and date of poll is 7th March. So on 7th March all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. Last time 2017, the election was announced on 4th of January and the counting was on 11th and here we are announcing on 8th. So we are squeezing the time as also and the phases also. वेंचणूक आयोगान मतदान जावपा आशिल्ल्या 5 राज्यांनी 15 जानेवारी मेरेन वेंचणूक मेळावे, रस्त्यावयलो प्रचार कार्यक्रम आनी कॉर्नर मिटिंगाचेर बंदी घातल्या. मुखेल वेंचणूक आयुक्त सुशील चंद्रान सांगले, मतदान प्राधिकरण 15 जानेवारी कोविडाचे परिस्थितीचो नियाळ घेतले आनी त्या उपरांत निर्णय घेतले. आयोगान जैत मिरवणुकीचेरय बंदी घातल्या. जैताचे प्रमाणपत्र व्हरपा खातीर उमेदवारा बरोबर फकत 2 जाणांकच वचपाक मेळटले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पुराय देशासयत गोंयांतय कोरोना विशाणूचे तिसऱ्या ल्हारान खवदळ घातला. तिसऱ्या ल्हाराक तोंड दिवपाची तयारी केल्या अशें नेटान जरी सांगता आसलें तरी उत्तर दर्यादेगेर वा गोंयचे राजधानीत पासय मारली जाल्यार कोणें कोरोना सिरियसली घेतला अशें म्हणप धाडसाचें जातलें. पळयात. कोविडाचे प्रोटोकॉल पूर्णपणान लागू करतले अशें सरकार सांगत आसा, पूण प्रत्यक्षात गोंयच्या खाची कोनशांनी वेगळें चित्र पळोवपाक मेळटा. वास्तव एक वेगळें चित्र सांगता. आमच्या सिटीजन रिपोर्टरान धाडिल्ल्या बागा दर्यादेगेवेले देखावे पळयात. ना म्हणपाक मास्क घाला, सोशल डिस्टन्स दवरात अशें सांगपी सुचोवणी तकटे लायल्या, पूण ते दोळ्यांक पानां पुसपाक, दिश्टीहीन दळटा आनी सुणें पीठ खाता हे म्हणीची याद करून दितात.
राजधानीत तर कशी मजा चल्ल्या ती पळयात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. शेनवारा 52 MTS कर्मचाऱ्यांनी मडगांव हॉस्पिसियो कडेन धरणे आंदोलन केले. 19 डिसेंबराच्यान ह्या कर्मचाऱ्यांक कामावयल्यान काडून उडयल्ले. निर्णय घेवपाक 8 दिसांचो वेळ दितात, नाजाल्यार उपोशण करतले. कर्मचाऱ्यांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. आम्ही हांगा साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिशियो हॉस्पिटल जे आसा थंय आमी आमचे 50 अराउंड 50 MTS वर्कर्स सर्वंट्स जेंकां सरकारान प्रमोद सावंताच्या सरकारान BJPच्या सरकारान हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे जो आसा तेणी हांकां जेन्ना कोविडाचे ल्हार आयिल्लो, लोक गडगडून मरतालो, कोण घरांतल्यान भायर सरना आशिल्लो, ह्या बायलांनी, ह्या आमच्या भयण्यांनी, ह्या तरणाट्या भुरग्यांनी पोटाक लागून कितें जोडटले आनी ह्युमन सर्विसीस करपा खातीर कोविड वॉरियर्स म्हणून तेणी एक रिस्क घेतले आनी जॉबाक लागले. हांगा तेन्ना कोण येवपाक सोदनाशिल्लो कामा खातीर, बट हेणी खंय तरी एक धाडस घेवन आपल्या भुरगीं आसात, आपल्या आवय बापूय आसात, सॅक्रिफायस करून ते हांगा जॉबाक जेन्ना एडवर्टीजमेंट आयले तेन्ना तेणी एप्लाय केले आनी 50 जाणां MTS वर्कर्स म्हणून रावले. वायट दिसता कित्याक हे गोंयचे भाव, ह्यो गोंयच्यो भयण्यो, ह्यो आमच्यो, म्हाजे नावेलीचे आसा हांगा. आमी दिपा कोरेरा जी आसा, जी MS आसा हाची मेडिकल सुप्रिटेंडंट आसा, दिपा कोरेरा आसा, तिका आमी मेळपा आयली. आमी सांगलें वी डोंट टू डिस्टर्ब द फंक्शनींग ऑफ द हॉस्पिटल बिकॉज आतां कोवीड केसीस आनी वाडिल्ल्यो आसा. अरे आतां तुमकां चड गरज आसा, घेयात, हांकां आसली तांकांय दवरात, तुमकां जाय तर आनी कोणाकय घालात, वालपोचे 70चे 40चे घालात, वी आर नॉट अगेन्स्ट गोवन्स, पूण हेंचे पोटार येनाकात. जेन्ना कोविडा खातीर लोक घरांनी आसले तेन्ना MTS कर्मचाऱ्यांनी 1.5 वर्सां लोकांची सेवा केली. तांकां सरकारी सेवेत कायम करतले अशें सरकारान उतर सुद्दां दिल्लें, पण तांकां काडून दुसऱ्यांक घेतले. सरकाराची ही कृती मनीसपणाक धरून नाशिल्ल्याचें MTS कर्मचाऱ्यांनी म्हटलां. आयकात तांचे उतफर्के. 1.5 वर्सां जालीं आमी सगळीं कामां करता कोविडान. जेन्ना फर्स्ट कोविड स्टार्ट जाल्लो तेन्नासून आमची सगळीं स्टाफ आहा कामाक, ओके. आनी हीच कोविडान हांगा हॉस्पिटलाचे फिक्स जे स्टाफ आसता पळय ते सुद्दां हांगा येवन काम करपाक भिताले. तांकां सुटी दिवन तांकां घरा बसयले आनी आमकां आपयले ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस. आनी आमकां कित्याक म्हूण आपयले, तुमी काम करात आनी कोविडाक कोण काम केलं पळय तांकां गव्हर्मेंट जॉब दितली म्हणून, ओके. ते आशा घेवन सगळीं आमची स्टाफ भुरगे आहा पळय तांकां कामां आयिल्ले. फर्स्ट ऑफ ऑल आमी स्टाफाक सगळीं काम केली, पॅम्पर्स चेंज केली पेशंटाचे, ते हागून मुतून ते सगळें चेंज केली, डेड बॉडी पॅक केली. ते करपाक कोण रेडी नाशिल्लो, इवन हॉस्पिटलाचो स्टाफ सुद्दां रेडी नाशिल्लो करपाक. आमी रेडी आशिल्ले कित्याक आमकां कितें तरी बरें जातलें म्हणून आमी रेडी जाल्ले. पूण आमचें कांयच बरें जालें ना. लास्टाक आमकां सर्टिफिकेट दिवन हॉस्पिटलाच्यान भायर मारले. केली तेणी, कोणाचे पेपर घातले तेणी, कोणाचे रगत क्लीन केले तेणी. खंय रे तूं विश्वजीत राणे, आनी कितें मुनीसपण ना प्रमोद सावंताक. वायट दिसता, 15 दीस जाले तांकां काडून उडयलां. आनी कितें ही भाजयेक लावपाक, हे कितें ही सर्टिफिकेट दिल्याक ग्रुपार मेसेज घातल्या तुमकां काडलें म्हणून, आनी काडले आनी नवे भुरग्यांक घेतला. खंयचे भुरग्यांक घेतला रे? 70चे. अरे विश्वजीत राणे, तूं फक्त 70 भरपाक सोदता ते, तुजी चल्लां कितें रे? हांगा एक काम कर, हे साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणून आसा पळय तो बोर्ड घाल आनी 70 हॉस्पिटल म्हणून घाल. तूं इतले सेल्फीश जायनाका. तूं हेंचेय चीत, आमचे सालसेट, आमचे साश्टी जे आमचे भुरगे आसात तेंचेय चीत. ह्यो सर्टिफिकेट तुमची कोणाक जाय? इन ऑनर खंय ऑफ कोवीड वॉरियर यू हॅव डन फायनस्ट ह्युमन व्हॅल्यूज. वी डोंट डेट. 18,000 तांकां जोडटालीं. त्या 18,000 कितें तरी तांचें पोट चलतालें. डायरेक्टली तुमी काडटा आतां तांकां. तुमी तांकां कितें सांगिल्लें? पेपरार दिल्लें प्रमोद सावंत CMन पेपरार दिल्लें. तुमी इतलें बरें काम करपा लागल्या, तुमी इतले आपले काडीज आपले रिस्क घेवन जिवाची तुमी हें काम करपा लागल्या, तुमी सर्व करपा लागल्या, रियल ह्युमन व्हॅल्यूज दाखोवपा लागल्या. वी वील तुमकां आमी गव्हर्मेंट जॉब परमनंट दितले म्हणून. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. NSUIच्या फुडारपणाखाला निमण्या वर्साच्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलायन परीक्षेक विरोध केलो. पोलिसांनी लाठीचार्ज करून तांकां उबारूनय व्हेले. त्या उपरांत मुख्यमंत्र्याचे अधिकृत बंगले भायर बरोच बोळ जालो. आपणय ह्या विशयावयल्यान मुख्यमंत्र्याक निवेदन भेटयलां.
सगळ्या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्यो परीक्षा ऑफलायन आसतल्यो अशें DO इन हाचे आदीं जाहीर केल्ले, पूण केसी वाडल्या उपरांत ताणें निर्णय बदललो. पहिल्या आनी दुसऱ्या वर्साच्यो परीक्षा ऑनलायन दवरल्यो आनी निमण्या वर्साच्यो परीक्षा ऑफलायन केल्यो. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट चड आसतना निमण्या वर्साच्या विद्यार्थ्यांनी तांची परीक्षा ऑनलायन करची अशें मागले. आपाचो युवा फुडारी चेतन कामतीनय विद्यार्थ्यांच्या ह्या आंदोलनाक तेंको दिलो. ऑनलाइन एग्जाम आमकां जाय ऑनलाइन एग्जाम आमकां जाय वी वॉन्ट भितर काय उचना भितर काय उचना आमी पळय तुमी अपॉइंटमेंट घ्या अपॉइंटमेंट सांगता भुरग्यांनी अपॉइंटमेंट मेमोरंडम बरयला NSY गोवा रोड मेमोरंडम ऑन 28 भुरग्यांनी लेटरां बरयला दर एक स्टुडंटांनी ईमेल धाडला CMाक एकूच CM रिस्पॉन्ड करना आमची अपॉइंटमेंट आमचो दिना CM फ्रॉम लास्ट 2 years तेन्ना पेंडेमीक सुरू जाला तेन्नासून NSY गोवान अपॉइंटमेंट मागला CMान अजून पर्यंत अपॉइंटमेंट दिना कित्याक CM भियेता खबर ना स्टुडंट्साक ही इज ऑलवेज एंटी स्टुडंट केन्ना स्टुडंटाक आयकपाक तयार ना आनी डेमोक्रेसी म्हटल्यार कितें टू हॅव अ डायलॉग टू हॅव अ डिस्कशन काल कन्याकुमारान सेम सांगला इफ देर इज नो डायलॉग इफ देर इज नो डिस्कशन देन इट्स अ हार्म फॉर द डेमोक्रेसी आनी ही BJP गव्हर्मेंट आनी प्रमोद सावंत आर अटॅकिंग द डेमोक्रेसी. चायना रिजल्ट CM डिक्लेअर करना स्टुडंट्स विल बॉयकॉट एग्जाम पळया जाय ते करताले करून जाय आमकां जाय आमकां जाय वी वॉन्ट. सर आमी आज आयिल्ले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक एक लेटर करपाक की पोस्टपोन द एग्जाम ऑफ 3rd year जी 3rd yearची एग्जाम आसा पळय ती पोस्टपोन करची म्हणून त्या खातीर एक इनवर्ट करपाक लेटर आयिल्लो बट काही कारणां खातीर हें लेटर म्हाका इनवर्ट करचें पडटा आमच्या सेक्रेटेरिएटान सो सेक्रेटेरिएटान वचून हांव हेचेर पळयतलो इनवर्ट घेतलो आनी हांव ऑनरेबल CMाक रिक्वेस्ट करता आम आदमी थ्रू की ही एग्जाम जी आसा पळय ती पोस्टपोन करची म्हणून. एक्चुअली आमी पोस्टपोन एग्जाम म्हणून हें करता आमी अशें म्हणूंक ना की एग्जाम ऑनलायन जावची जावं आनी कितें जावचें बट एटलिस्ट पोस्टपोन जावची म्हणून कित्याक कोविडाचो ही महामारी जी परत आयल्या त्या खातीर भुरग्यांक त्रास जावपाक जायना म्हणून सो पोस्टपोन एग्जाम करपा खातीर हें लेटर केलां. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. मडगांवां होलसेल नुस्तें मार्केटांत सोपो एकठांय करपा वयल्यान परतून वाद जालो. सोपो एकठांय करपा खातीर येयल्ले SGPDAच्या कर्मचाऱ्यांक पयशे दिवपाक मडगांव होलसेल मार्केट असोसिएशनाच्या मनशांनी न्हयकार दिलो. अनवळखी मनशा कडेन आमी पयशे दिवचे नात वेपाऱ्यांनी रजाव दिला. आमकां प्रूफ जाय न्ही अपॉइंट केलाय का हे पण दाखव मरे लेटर दाखव मरे गाडी नंबर फोटो काढून पयलीं सोपो घेतालो ताजे कंत्राट हायकोर्टान रद्द केला. काल SGPDAचो दुसरो एक मनीस सोपो मागपाक आयलो पूण ताका वळख दाखय अशें सांगूनय ताणें आपली वळख दिली ना देखून व्यापाऱ्यांनी ताका सोपो दिलो ना. ह्या फुडें ताणें वळखपत्र बाळगचें असोसिएशनान मागला. अरे जाऊ शंभर असताले ना म्हणना काढा पैसे दिवपाची का ना पैसे दिवपाची का ना त्यांच्याकडे लेटर ना न्ही फाल्यां ते लेटर दाखयलें लेटर फाल्यां दिता म्हूण सांगला ताणें फाल्यां दिता फाल्यां पळय मरे आज करून धरले पूण हांवें सायन कोण मारपाना अरे सायन मारून होती आमी प्रूफ केलें तुमी आतां येयल्ले म्हणून म्हणटलो मरे तूं मागीर प्रूफ म्हणटा न्ही जाल्यार आमकांय प्रूफ जाय न्ही बाबा तो आमकां फोटो मारपी कोण आतां तो गाडये फोटो मारपी कोण आमकांय प्रूफ जाय न्ही अपॉइंट केलाय का हे पण दाखव मरे लेटर दाखव मरे गाडी नंबर फोटो काढून काम चालू तुम्ही एकदा सायन कोण मारपाना का काल इतले काल कोण मेट टॉप मनीस येता पैसे कलेक्ट करता हांगा लूट चल्लेली आहा मार्केटान कळटलो हा आज म्हणटा ते SPDA मनीस आहा तेजे कडेन लेटर ना आमकां जाय लेटर SPDAचो विथ प्रॉपर नेम सो एंड सो पर्सन वील कलेक्ट द लेवी चार्जीस
तो कांय ते दिवपाक तयार ना. येयला कोण पिवन बसला, कोण ते बसला, आयडेंटिटी कार्ड आसा तेंचे कडेन आमचे अशें करून पयशे खूब खाले आमचे. आमकां जाय प्रॉपर डॉक्युमेंट. आमच्या हायकोर्टार ऑर्डर आहा, रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द SGPD तेकाच पयशे दिवपाचे आनी कोणाक पयशे दिवपाची गरज ना म्हणून आमकां हायकोर्ट ऑर्डर आहा. ते आयकपाक हे बेस्ट टेम्पररी लेटर घेवन येयला. कोण उलयता फिश मार्केटार रिटेल काम करपी मनीस तो येवन हांगा दादागिरी करता. बरें बरें लेटर इश्यू करा मरे. हो मनीस तुमकां आमगे येतलो तेका पयशे दियाय म्हणून. कोणा बलता धाडटा आमी पयशे कशे दिवपाचे. इतले पयशे आमचे इतले लाखान पयशे. काल एकटो येयलो 2 लाख घेवन गेलो. कार्ड गळ्यान घातले म्हणून आमी एसपीडी 100 मनीस कार्ड गळ्यान घालो आसतले. कोण येत तांकां पयशे दीत रावतले. आमगे एक्चुअली ताका हार्ड कॉपी एक दिवपाक जाले कित्याक ही कोर्ट मॅटर जाल्ली आहा. आमी कितें म्हणलें ताका पयशे दिवपाक कांय ऑब्जेक्शन ना, पूण आमकां कळपाक जाय की खरो होच मनीस एसपीडीन अपॉयंट केलो म्हणून. ताका हार्ड कॉपी लागता न्ही. जें कितें जालां आतां तें कोर्टान जालें न्ही. आमी म्हणलें हार्ड कॉपी हाड, तुमकां आमी पयशे दिता. आमी ना म्हणलें. आमी वयल्या कॉपरेट करता. काल मनशां आयले ताका सांगलें तूं कांय टेन्शन घेना, आमी तूं कॉपरेट करता म्हणून सांगलें. पूण हे तर असले नाटजींग करपाक लागले. हांगा एकलो आयज येता, फाल्यां दुसरो येता, पर दुसरो येता. हे लूटमार जालें मरे. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. जोहान्सबर्गच्या वॉन्डरर्स हांगा जाल्ले दुसरे कसोटेंत भारताक दक्षिण आफ्रिके कडल्यान हार पत्करची पडली. अशें असलें तरी WTCत म्हटल्यार संवसारीक कसोटी चॅम्पियनशिपीच्या गुणतकट्यांत भारत 4थे सुवातेर आसा. WTC 2021-2023च्या चक्रांत पयलें जैत नोंदलेल्या उपरांत दक्षिण आफ्रिका 5वे सुवातेर पावल्या. ऑस्ट्रेलियाची पोल पोझिशन कायम आसा. श्रीलंका आनी पाकिस्तान वळीत 2रे आनी 3रे सुवातेर आसा. ICC वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपीत गुणांच्या टक्केवारीच्या आदारान 2021 ते 2023 संघाक सुवात दितले. एका संघाक जैता खातीर 12 म्हणजे 100%, टाया खातीर 6 म्हणजे 50% गुण आनी अनिर्णीत सामन्या खातीर 4 म्हणजे 33.33% गुण मेळटात. तशेंच संत अतिदरा खातीर संघ प्रत्येका खातीर एक चॅम्पियनशीप पॉयंट वगडायतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. राजकारणाच्या मळार खवदळ जाल्लो आसलो तरी फुडले 5 दीस तरी गोंयचें सैमीक वातावरण मात सुकेंच उरतलें. हे मजगतीं चडांत चड 32 जाल्यार उणेंत उणें 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. हवामान खात्याचो हो अदमास. हवामान गरम जाता असले तरी उण्या तापमानात व्हडलेशे बदल जावचे नात. फुडले 2 दीस ठळक बदलाची अपेक्षा ना. 8 जानेवारी सावन आनीक 5 दीस फांतोडेच्या वेळार कांय वाठारांनी हलकेशे दुके दाटिल्ले दिश्टी पडटले. नुस्तेमारी करप्या खातीर मात हवामान खात्याची कितें विशेष शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाची रुपां वाडत चल्ल्यात. देखून घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत. पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.